तुमी 10 तारखेक काँग्रेसीन प्रवेश करता म्हणून आयकूंक येता. सो कशें कितें आनी केन्ना थरलें हें सगळें? एक्चुली फाटले 3-4 म्हयने जे आसा पळय तेन्ना हांव म्हणजे आमचे जे वोटर्स आसा, जे वेल विशर्स आसा, जे आमकां जे म्हणजे सपोर्टर्स आसा हांचे कडेन 3 म्हयने आमी कन्सल्टेशन केलें. 3 म्हयने कन्सल्टेशन केल्या उपरांत म्हाका काँग्रेसांतल्यान इन्वायट आशिल्लोच की तुमी आमकां जॉयन जावचें म्हणून. आफ्टर कन्सल्टींग ऑल माय स्टेक होल्डर्स, ऑल माय वोटर्स, ऑल फ्रॉम सांताक्रूज मेर्शे चिमलकार जे लोक आसा तांकां कन्सल्ट करून हे डिसिजन हांवें घेतला. काल डिसिजन जाला जॉयनिंग जावपाचें. डेट फिक्स जाल्या ती फ्रायडे 10 तारखेक आलवा मेर्शे हांगा जॉयनिंग जातली, फंक्शन जातलें एट 6 PM ऑन फ्रायडे. सो आय डोंट वॉन्ट टू गिव एनी स्पेक्युलेशन. येस, आय एम एंटरिंग काँग्रेस ऑन फ्रायडे एट 6 PM एट आलवा मेर्शे. इतलो टायम कित्याक लागलो डिसिजन घेवपाक? हांवें पॉलिटिकल जर्नी सुरू केल्ली, पॉलिटिकल जी म्हणजे इलेक्ट्रेट जर्नी सुरू केली ती 2021-22 सुरू केली. 4 वर्सां एज अ प्रेसिडेंट हांवें आम आदमी पार्टी बरोबर काम केलें आनी ज्या दिसा पार्टी सोडपाचो जो निर्णय घेतलो तो निर्णय घेतल्या उपरांत जे कितें पॉलिटिकल डिसिजन आशिल्ले तातूंत भितर आय हॅड टू कन्सल्ट माय वोटर्स, माय वेल विशर्स एंड माय पीपल, माय सपोर्टर्स हू हॅव बीन देर ऑलवेज विथ मी. आणि ते कन्सल्टेशन करतलो जाल्यार दॅट डिसिजन कॅनॉट बी माय ओन डिसिजन एंड इट इज द डिसिजन ऑफ पीपल ऑफ सांताक्रूज वीच आय रिस्पेक्ट. एंड गोईंग विथ दॅट डिसिजन आय हॅव टेकन this option or decision of joining Congress. सो 2027 तुम्ही कॅन्डिडेट असतले काँग्रेसीचे? निश्चित ताज्या बद्दल कोणाकडे डावट आसपाक जायना. इलेक्शन हे दुसरो विशय आसा. इलेक्शन लढचो ना अशें हांवें केन्ना म्हणना. आनी इलेक्शन लढटलो जर जाल्यार ज्या पार्टीन हांव आतां जे पार्टीन वचपाचो आसा तांकां फेथफुली काम करून फूल ट्रस्ट म्हणजे दवरून तांणी जो म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिता तांचो खंयच विश्वासघात जावचो ना. आनी जो लोकांचो विश्वास जो लोक आमचेर दवरता तो खंयच ताजोय विश्वासघात जावचो ना. हाजेर नजर दवरूनच फुडलें काम जे ट्रस्ट जेन्ना तुमी म्हणटा, तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची हिस्ट्री आसा. 2 फावटी काँग्रेसीचे आमदार उडी मारून दुसरे वटेन गेल्यात. बरोबर. सो तुमी कितें म्हणून लोकां मेरेन वतले? कारण काँग्रेस म्हणून वतले तुमी. पळय, 2 गजाली आसा. तुवें सांगलें काँग्रेस म्हणून जो पक्ष म्हणून जे आसा पक्षाक तूं दोश करपाक शकना. ज्यो व्यक्ती थंयच्यान उडून गेल्यो, ज्यो व्यक्ती सोडून गेल्यो, तांणी महालक्ष्मी देवी आसूं, बांबोळेचो खुरीस आसूं किंवा देव बोडगेश्वर आसूं, ह्या 3 देवां कडेन वचून आनी म्हाका दिसता ते ओल्ड गोंय गेल्ले, जे थंय तें स्थान आसा मुस्लिमांचें, त्या स्थानारूय ते गेल्ले. त्या स्थानारूय वचून तांणी जी शपथ घेतिल्ली ते शपथीक विसरून, देवाक विसरून, लोकांक विसरून जो ताणें विश्वासघात केलो, एज अमित पालेकर एक ह्युमन म्हणून सांगता, कसलोय करचो देवाचो मनशांचो विश्वासघात करचो न्ही केन्ना. आनी तें जें केलां तो परत रिपीट जावचें ना, तें परत घडचें ना. हे हाजो पुरेपूर्ण आमी काळजी घेतले. आज जेन्ना हांव काँग्रेसा कडेन वता तेन्ना माय ओनली कमिटमेंट एंड देर कमिटमेंट वीच आय हॅव टेकन इज वी शूड नेवर डीच इच अदर एंड वी शूड नेवर डीच आवर वोटर्स. अलॉंग विथ यू एनी अदर लिडर्स आर जॉइनिंग? हळू सगळे खूब जाण जॉइन जातलेले. आमचे आतां जे आसा ते म्हजे जे एंटायर हांवें जे कॅडर बिल्ड केल्ले, हांवें जे म्हजो बूथ किंवा जे बाकीचे बिल्ड केल्ले ते सगळे फाल्यां शुक्रा दीस जॉइन जातले. म्हजे कार्यकर्ते जे आसा, म्हजे जे वेल विशर्स आसा ते म्हजे बरोबर जॉइन जातले. देर आर लॉट ऑफ पीपल वील बी जॉयनिंग ऑन फ्रायडे अलॉंग विथ मी. बाकीचे तुमकां त्या दिसा दिसतले. यू आर अप्रोच टू काँग्रेस या काँग्रेस अप्रोच टू? It has been very mutual. Approach has been from both sides. In the sense, it's always been that they were in touch with me की तू केन्नाय हांगा येवचो. आमी भारतीय जनता पार्टीक खंय ना खंय तरी हरयतलो जाल्यार एक वेगळो विचार घेवन फुडें सरपाक जाय. एक विचार पद्दती जी अशे तरेन आसतली की स्ट्रॅटेजायज करप, ऑर्गनायझेशन सेटअप करप, हे सगळो विचार ताणें म्हजे कडेन ऑलवेज उलयल्ले. हाज्या पयलीं ते उलयताले. पण म्हजो जो रिलेशनशीप आम आदमी पार्टी बरोबर आशिल्लो थंय हांवें जें कितें करूंक जाय आशिल्लें तितलेंय केलें. पूण आमकां तुमी पळयलां आसतलें जिल्ला पंचायत टायमार हांवें तेन्नाय सांगिल्लें की एलायन्स जावपाक जाय. एलायन्स जायना आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीक फायदो जाता आनी ताजो प्रत्यय आज फोंड्याय तुमकां दिसून येता. सो हो जो एलायन्साचो जो विशय आसा आनी भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाचो जो विशय आसा तातूंत जर सिरियसनेस आसा जाल्यार खंय ना खंय तरी एक क्रेडिबल सिंगल ऑप्शन should be given to voters. I think that is the whole criteria which I have followed. Particularly जर तूं म्हाका विचारत जर लोकांक आज भारतीय जनता पार्टीक लोक विटल्या, तांच्या करप्शनाक लोक विटल्या,
पूण पर्याय जो आसा, जो ओपोजिशन जो आसा, तांचेर कितलो विश्वास करप हाजेर जेन्ना प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता तेन्ना म्हाका दिसता तो विश्वास परत तांच्या भितर उत्पन्न करून दिवप हाची जबाबदारी आमी घेवपाक जाय. एज अ लिडर हू हॅज ऑलवेज फॉट अगेन्स्ट BJP, it is my duty to let the voters know the seriousness of what is going to be there for in 2027 to defeat BJP, because 2027 किंवा डिसेंबरान जर ह्या इलेक्शन जालें, आतां जर आमी भारतीय जनता पार्टीक हलोवंक शकले ना आनी सरकार बदलूंक शकले ना जाल्यार गोंयचो जो विनाश आसा तो अटळ आसा. आज गोंयची परिस्थिती कितें आसा ती आमी दीस रात पळयलाच. आज जेन्ना चीफ मिनिस्टर सांगता की फोंड्या आमी स्मार्ट सिटी करची, तेन्ना म्हाका दिसता पणजेची स्मार्ट सिटी जी आसा ती एकदां ताणें येवन लोकांक दाखोवची फोंडेकारांक, आनी मागीर फोंडेकारांनी विचार करचो की अशी स्मार्ट सिटी आमकां जाय काय ना म्हणून. सो अशे खुबशे विशय जे आसा जे विशयांचेर आज लोक विटल्या ते जर सर फुडें सरले जाल्यार म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी वी हॅव टू बी बिल्डींग दॅट क्रेडिबल ऑप्शन टू डिफीट भारतीय जनता पार्टीचे जे कॅन्डिडेट आसा तांकां डिफीट करतले. एज अ क्रेडिबल ऑप्शन वी शूड कम आउट अँड ट्रस्ट इज एन अंडरलायंग फॅक्टर वेन इट कम्स टू दीस. I think building trust between voters and the candidate asa, that is going to be most important and that will be my focus. तुम्ही त्यांना आम आदमी पार्टीन आशिल्ले तेन्ना तुम्ही भरपूरदा तुम्ही काँग्रेसी क्रिटिसायज बी केले, जाल्यार अशे कशे संबंध तुमचे जोडले तुमचे सडनली? अलायन्स आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर केल्ले. अलायन्स आमचो जेन्ना जाल्लो, अलायन्साच्या खातीर कितें घडलें तें आमी सगळ्यांनी पळयलें. जेन्ना आमी वेगवेगळ्या तरेन वाटेन झगडटाले, वेगवेगळी तोंडां करून झगडटाले, ताजोय आमी अर्थ पळय. 2022 कितें जालें तें तुकाय खबर आसा. कशे तरेन 40 मतां 70 मतांनी भारतीय जनता पार्टीचे लोक निवडून आयला तेंय तुवें पळयलां. आनी अलायन्सा उपरांत कसो कॅप्टन बिर्यातो जो आमी अलायन्साचो आमचो कॅन्डिडेट अनावन्स केल्लो तोय कसो निवडून आयलो तो तुमी पळयलो. आनी हे सगळे फुडें सरता आसतना खंय ना खंय तरी मनां जी जुळून आयली, ती मनां जुळून त्या तरेन ती घट कशी करून कशे तरेन अलायन्स फुडें धरून कशे तरेन भारतीय जनता पार्टीक व्हरप हो विचार करत जाल्यार आज शेवटचो पर्याय काँग्रेसूच जाता. कारण काँग्रेसा शिवाय ज्या बाकीचे जे घडटा ते पळयत जाल्यार अशी परिस्थिती आसा की जो पर्यंत बाकीचे जे पक्ष आसा जाणी आज काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराक तेंको दिलो फोंड्या, ते अशेंच जर फुडें सरले जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक मुश्कील ना हें दिसून येता. आज भारतीय जनता पार्टीन एक बाय इलेक्शना खातीर चीफ मिनिस्टराच्या पदान सगळे मिनिस्टर भोंवता. महाराष्ट्राचो चीफ मिनिस्टर गोंयांत येता. हातल्यानूच दिसून येता की अलायन्साचो भंय आज भारतीय जनता पार्टीच्या तकलेन कितलो भितर गेला पळय तो. तुम्ही ज्या प्रमाणे ओपनली सांगता की तुम्ही 10 तारखेक जॉईन जाता, पूण तेन्ना पार्टीकाराक दिसता तेन्ना ते अजून खंयचे सस्पेंस दवरूंक सोदता अशें कितें? हांवें स्वताच्या तोंडान आतां सांगलां तुका. सकाळच्यान तुमी स्पेक्युलेशन करताले. दीस इज द फर्स्ट टायम आय हॅव ओपनली सेड दॅट आय एम जॉयनिंग काँग्रेस पार्टी ऑन दॅट. यू वील गेट द इनवायट. As a respect to President, he will also give you the. I think he has respected my sentiments by not saying it from his mouth until I said it. The reason is म्हाका दिसता आमी ते खंय ना खंय तरी 10 तारीख आसा म्हणून ताणें ऑफिशियल सांगच्या पेक्षा ताणें एक्सपेक्ट केला आसतलें की हांवें सांगचें म्हणून. दॅट्स वाय आय सेड इज बेटर आय टेल यू दीस. जे गोंयचे प्रभारी आसा श्री माणिकराव ठाकरेजी तांचे कडेन आमी उलयल्यात, बाकीचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं MLA आसूं सगळ्यां कडेन आमी उलयल्या. आनी म्हाका दिसता कॅप्टन बिर्याटो जस्ट नाव आय हॅव सीन अ बायट ऑन द मिडिया वेर ही हॅज व्हेरी कॅटेगोरिकली सेड दॅट आय हॅव मेड अ कॉल टू हिम. I have made a call to Amit Patkar, who is the president of the party, of Congress party, and it is, I think, it is not about speculation. It's about telling clearly that yes, I am going to enter Congress party on 10th of this month on Friday, that at 6 PM, and ताजो जो कार्यक्रम जातलो ताका तुमकां इन्वायट आसतलो. सेंट्रल लिडरा वांगडा कितें मिटींग बी जाल्या तांची? सेंट्रल लिडरशिपा कडेन वचून मेळून आयिल्ले आसा आमी. I cannot disclose whatever that internal party thing that has happened, but I have been to Delhi to meet the central leadership, and they have welcomed me with open arms and extended full support. And I have said that I will do whatever I can, whatever base आमी बिल्ड केल्ली ताजो कसो पार्टीक फायदो जावचो आनी कशे तरेन संघटन मजबूत करचें आनी कशे तरेन भारतीय जनता पार्टी हरोवपाक जें कितें करपाक जाय आनी गोंयान एक जो बदल जाय जो आज गोंयकार मागता तो कशे तरेन आमी हाडपाक जाय ताचेर काम करता. पूण अमित, तुम्ही एका पक्षाचे स्टेट प्रेसिडेंट आशिल्ले, थंयच्यान आतां दुसऱ्या पक्षान वता, सो तुमकां कितें पोझिशन तांच्यांनी? Position does not matter. What matters today is saving Goa and Goans. Understand one thing, most important thing is that ही पोझिशनाक कितें मोह लागिल्लें नासता आनी ते मोहा खातीर जेन्ना जेन्ना झगडे जाता तेन्ना अशी परिस्थिती निर्माण जाता की खंय ना खंय तरी गोंयकार फाटी पडटा. कसलेंच एक्सपेक्टेशन ना. एकूच एक्सपेक्टेशन आसा
की आय एम पुटिंग ट्रस्ट इन द पार्टी शूड पुट फेथ इन मी अँड पीपल ऑफ गोवा पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड पुट फेथ इन मी. कालापुरा मेर्शे आणि चिमलचे जे लोक आसा तांकां एक विश्वास निर्माण जावपाक जाय की this person will not defect, this person will not jump, this person is the one who is going to give us good governance आणि कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी लीड करतलो. म्हजें कार्य चिमला मेर्शे कालापुरा हांगा चालूच आसा. इलेक्शनाक रावच्या पयलींच्यान चालू आशिल्लें, अजुनूय चालू आसा. अध्यक्ष म्हणून थंय हांवें काम केलें, हांगा कार्यकर्तो म्हणून भितर सरता आनी आय हॅव नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी पोस्ट एज फार एज माय एंट्री इन काँग्रेस इज कन्सर्न.